गोंयकारांक फुकट वीज मेळची म्हण आम आदमी पक्ष 1 डिसेंबरासावन वीज आंदोलन सुरू करतले। गोंयभर सुमार 200 कॉर्नर मिटिंगो घेवन घराघरांत वचून जनजागृती करतले म्हण आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक राहुल म्हांब्रे हांणी सांगला। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। आमचे 200 सभा असतले कॉर्नर मिटिंग्स आम्ही 1 तारखेच्यान सभा सगळ्यो जाहीर करतले। कॉर्नर टू कॉर्नर वाडो टू वाडो आम्ही गोंयभर वतले, पेडणे ते काणकोण सगळीकडे आमची मिटिंग असतली। तशेंच हाऊस होल्ड प्रत्येक डोर टू डोर कॅम्पेनिंग मिटिंग असतली आमच्यो। प्रत्येक लोकांक घरान वचून आमी मेळटले, तांकां सांगतले दिल्लीचे बिल कितें आसा ते तांकां दितले आमी, गोंयचे तुमचे बिल आसा ते आमी चर्चा करतले। आमकां अनइंटरप्टेड पावर कित्याक मेळना, आमकां लायट लावपाचें बी कित्याक खेळटा, येता वता वाल्मिकीन सांगल्याचे एप्लायन्सीस डॅमेज जाता। एक साधारण पसरेकार आसता, ताजो फ्रिजान आपलो माल दवरता, साधो किराणाचें दुकान, ताजें नुकसान दुधाचे पिशव्यो म्हणून दवरता आनी कितें माल दवरता फ्रिजान तो ते पेड्ड्यार। सरकार ताका नुकसान भरपाई दिता ना। साधारण गोंयकारांची जाणीव सरकाराक कित्याक ना हो मुद्दो आसा।